राजधानी पणजे मार्केट पुराय गोंयभर फामाद आसा। जायत्या वाठारांतले लोक मार्केटान वेगवेगळ्या तरेची खरेदी करपाक येतात। इतलेच न्हय तर कितलेशेच पर्यटक लेगीत हांगा बाजाराक येतात। 19 वर्सां पयलीं ह्या मार्केटाचें बांदकाम जाल्लें, पूण पणजेच्या ह्या मार्केटाची सामकी अवतिकाय जाल्या। हे विशीं पळयात वर्ष आश्वेकाराचो हो खास रिपोर्ट। 2002 आदलो मुख्यमंत्री सर्गिस्त मनोहर भाई पर्रीकर हांच्यांनी खासा पणजेकारा खातीर तशेंच गोंयकारा खातीर हे पणजे मार्केट बांदिल्ले। हे मार्केट गोंयान तशेंच गोंया भायर लेगीत खूब फामाद आसा। गोंय सरकार म्हणटा आमचे गोंय नितळ, पणजे आमची राजधानी। हे राजधानीतले मार्केट पळयात, भायल्यान सोबीत आनी सुंदर, भितरल्यान तांबडे रगत पेच पेच करून थुकोवन ह्या मार्केटाच्या वंटींची सारखी दशा दशा केल्या। कोण थुकता सीसीबीक खबर, पण सीसीबी हाचेर कांयच एक्शन घेयना। कित्याक प्रश्न पडटा। तुम्ही माझ्या सायडीकूच हे जे सोबितीकरण अशे गोंय सरकारान बरे अशे सोबीत अशे चित्र हांगासर काडलेले आसा आनी तेजे सकयल्यो जर तुमी पळोवपाक गेल्यार हांगासर लोकांनी इतले थुकून हांगासर अशी हळशिकसाण करून दवरल्या। हांगासरले लोकांचे अशें मत आसा की हांगासरले लोकांक समज जर सांगीत, प्रत्येक हांगासरलो जो धंदो करता त्या लोकांक समज जर सांगीत की हांगासर थुको नाका जाल्यार ते फक्त एका दिसा खातीर आयकतात आनी परत दुसरे दिसा येवन तेच म्हणजे थुकप हे चालूच आसता। हाचेर कोणाचोच लक्ष ना अशें हांगासरल्या लोकांचें म्हणणें आसा। लिबरेशन जालें, लिबरेशन जावन आमी कितें आदीं आहलें पळय तशेंच आहा वो आमी आतां इम्प्रूव जाल्या, तें आतां आमकां कोण सांगतलो? तूं सांग म्हाका, तूं सांग कितें जालां? गव्हर्मेंट कितले चेंज जाले, कितले CM येयले, हां कितें केलां गोंयान? आमच्या गोंयान जाल्यार तशेंच आहा, जायतें केलां, करूंक ना न्हू, पूण आमचे गोंयकार दिसना, भायलो लोक दिसता। आमी तोंड धुता तेन्ना आमी घुंट काडून खंय उडयता? तूं तोंड धुता सकाळचें ब्रशींग करता, मागीर तुजो घुंट काडून खंय उडयता तूं? सांग, घुंट उडयता आसतना आमी डस्टबीन आहा वो आमची बेसन आहा पळय तितून उडोवंक जाय न्हू, तोंडूंक जाय न्हू। तर आमी घुंट घेवन कोलगेट घासून आमी पाच करून लोकांच्या वणटीर उडोवपाक जाता, लोकांच्या तोंडार उडोवपाक जाता। बसीन बसता लोक, कंडक्टराचो कायदो आहा तिका सांगपाक, अरे पान खाता न्हू सकलो देंव। तो बसीन बसता खाता आनी तेजें तोंड बरें जालें काय ना तो पाच करून उडयता, तेन्ना कितल्याच जाणांची फाटीर पडटा। म्हाजे पासून एक पाटी माथ्यार पडलेली आहा, बेळगांवची बस वयताली। मागीर हें कोणें एक्शन घेवंक जाय? आमी घेवंक न्हू, गव्हर्मेंटान ती सगळी कमिटी काडल्या, पुलीस आहा हे आहा त्या तिणें एक्शन घेवंक जायचें न्हू। येदो व्हडलो बाजार बांदला, ते वणटीचेर ते चुकता म्हणजे मनीस ना थिंगा? मनीस आहा न्हू। म्युनिसिपालिटी कितें पळयता? म्युनिसिपालिटी सगळे आहा, इन्स्पेक्टर आहा, हे आहा ते कामदार आहा, तर तेच मनीस पान खाता आनी हेजेर उडयता, ते पानूच बंद करूंक जाय, दॅट इज गूड। म्हणजे हेजी कडक बंदोबस्त करूंक जाय, नाल्यार गव्हर्मेंट कितें कसले हे म्युनिसिपालिटी कितें तुका कशें दिसता, तुमकां कशें दिसता सांग? कडक एक्शन घेवंक जाय हेजी। अशें तुकता नाका जाल्लें करता ते एक्शन घेवंकूच जायना आमी। तुकता तांकां सगळें खबर आहा कोण तुकता ते, समजलें तूं? ते म्युनिसिपालिटीन कामाक आहा पळय तांकां सगळ्याक खबर आसा ते कोण तुकता ते, तांकां सांगपाची गरज ना, तांकां कडक धरची सगळे कडक जातले, समजलें तूं? पणजे बेगीनच स्मार्ट सिटी जावपाची आसा। पणजे स्मार्ट जावपा खातीर 700 ते 800 कोटी रुपयांची आर्थीक तरतूद आसा। ह्या स्मार्ट सिटीचे मार्केटूच जर अशें आसा जाल्यार पणजे स्मार्ट जातली कशी असो प्रश्न पडटा। 1997 कायद्याच्या 6व्या कलमा प्रमाण गोंयान भौशीक जाग्यांचेर तंबाखू खावन थुकपाक आनी सिगरेट ओडपाक पुराय बंदी आसा। हो कायदो करपी गोंय हें पयलें राज्य। ह्या कायद्या प्रमाण भौशीक जाग्यांचेर थुकत जाल्यार 1000 ते 5000 मेरेन दंड घेवपाची तरतूद आसा। तरी लेगीत कोणाचेरूच कारवाय जायना, कोणाक दंडूय दिनात। वर्षा आश्वेकर सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।